अरे कॉलिंग अटेंशन होन करे आते एक हांव उलयता म्हाजे पॉयंट ऑफ ऑर्डर. येस पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो एक नहीं कोण रे एक्टिंग कर मरे तशें न्ही रे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशना दोग जाणां चोरां दवरले आनी चोर पुलीस स्टेशनासून धांवन गेले स्पीकर सर हे पयलें आनी सेम गोमंतका आरको भितर चोयल जाल्यार दक्षिण गोंयचे पुलीस फोन उबा नाय कोणाले आनी भोकून PI कोलवा तेजें नांव दिलो आनी हे पुलीस स्टेशनाचेर सोन चोर चोय कितें जाता ते चोरां पुलिसाच्या हाती दिली तुरी मुळो कितें तुरी मुळो फुलां सारकें स्पीकर सर हे चलत कितें पुलिसेसून जर हातींतल्यान वयताय जाल्यार होम डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हां ते कुरकुरीत जाल्ले जाल्यार जाल्यार विचारपाक जाय विजयान मुलटे भाशेन मुख्यमंत्री सर कालच्या उलोवण्यात विजय सरदेसाय यांनी कमिशन आयले आणि कमिशन घेतले आणि गेले हे शब्द कालच्या सभागृहांतले कामकाजांत काढून घेवचे कितें बरें स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डराचे आज हे कितें जाता ते मातशें नोट डावन करून सांगपाचें. आज पुलीस स्टेशनासून दोग जाण चोर धांवन गेले. स्पीकर सर आनी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सावथाचे पुलीस फोन उबा नाय. एक मिनिट I would like to place this on the floor of the house and pass it on to the point of order see this is a very important अरे thing. तुम्ही दोन एक्ट Because sir हे जे point of order honorable chief minister हे question जे आले मुगेले 9B हांवें कालूय सांगलोलें and now the same type हे question जे हांवें स्पीकर सर same question हांवें GAD घायलोलें in the last session exactly same and now I put the same to GAD हे transfer on PWD केला. I am placing this. स्पीकर सर खंयच्या क्वेश्चनाक कोणी आन्सर दिवपाचें कन्सर्न गव्हर्नमेंट ठरयता स्पीकर सर हे सेम बट सेम क्वेश्चन स्पीकर सर सेम क्वेश्चन हे कित चल्ला दिस इज जे डिलॅपिडेटेड कंडिशन बिल्डिंग हे कित चल्ला स्पीकर सर सद्दां फॉकन चल्ले एवरी डे बसून घ्या ऑलरेडी झाले बसून घ्या ना बट स्पीकर सर हे बसून घे कितें सद्दां क्वेश्चन नंबर 1 सेम इश्यू कितें की नाही सर Same your GAD has answered last time. Why you can't answer the same question again? Because I will send it to you. Answer is uploaded on the computer system. Answer it in the next GAD time. This is regarding our Sulabh toilet at Wagator. Speaker sir, सांगले. Speaker sir, एक Sulabh toilet हा Wagator, which was or question घालचे पयले which was in a very bad state आणि क्वेश्चन घातले म्हणटकूच आणि हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफिसान येवन बोबो घालतकूच हो मातसो साफ केला तेणी. ओन्ली थिंग आय वॉन्ट टू नो वेन वॉज द लास्ट इन्स्पेक्शन डन. अहे आमी आमदार हांगा ट्युरिजम ऑफिसान येवन बोबो घालपाचे आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड. When was the last inspection done by your so-called बोबो घालतो म्हणपाचें ते बंद करून आरड मारची म्हटल्यार जाता. आरड हय whatever yeah. When was the last inspection done of the Sulabh toilet? बोवाळ म्हटल्यार आता बोवाळ कोंकणीत हो शब्द जो आसा पळय शक्यतो वेर करता बोवाळ म्हटल्यार जाता. ओके बोवाळ. स्पीकर सर वागातोर जंय एक्झिस्टिंग टॉयलेट्स थंय टोटल 3 टॉयलेट्स आसात. ऑनरेबल MLA last 1 वर्साक has been continuously voicing her opinion on ensuring that the toilets are available for the public. साजीक आसा की वागातोर थंय टुरिस्टांक तांकां फॅसिलिटीज जाय. आतां एक टॉयलेट जो ऑपरेशनल आसा इज अबाउट 500 meters फ्रॉम द बीच आनी ताज्या खातीर खंयचोय टुरिस्ट आयलो जाल्यार जो ऑपरेशनल टुरिस्ट आसा 500 मिटराचेर विच इज मेंटेन बाय सुलभ दॅट बिकम्स इम्प्रॅक्टिकल. आतां स्पीकर सर कितें जालां द टॉयलेट वीच शी इज आस्किंग basically if I am not wrong is the one which is close to the beach. No, I am asking of the toilet which is on top, Sulabh toilet. Sulabh toilet. When was the last inspection done by your officers? Speaker sir, Sulabhacho toilet last 15 dis bhitar we have ensured specific dates as well 14th of July where the inspection was basically done based on the complaint raised by the honorable MLA. आणि जे रेक्टिफिकेशन जाय आशिल्ले ते कामूय चालू करून टेम्पररी दिल्ले आसा
आता विषय आसा दोन. जो टॉयलेट रिपेर करपाक लायला तो टॉयलेट तिका नाका, पूण आमी रिपेर करपाक घेतला की साहजीक थंय लोकांक कोण तरी वापरतले म्हणून. आनी जो टॉयलेट जाय रिपेर करपाक तो जो आसा स्पीकर सर इज लायिंग इन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी वेर इन 2013 this agreement has already been done and that part of the property is given to a private operator. आता स्पीकर सर वो प्रायवेट ऑपरेटर जो दिल्लो आमी 2013 तेन्ना his part was to upgrade, renovate and modernize the existing facilities which included the toilet. These were the minimum obligations. आता तो टॉयलेट त्या प्रॉपर्टीन आमचे आसा जो 2013 ताका दिल्ली आसा. आता 2 का 3दा आमच्या डायरेक्टरान तांकां मेसेज दिली ऑल्सो एज MD ऑफ GTDC की तुमी येवन तो रिपेर करून दिवचो लिगॅलिटी पळोवन. बट आफ्टर द लास्ट कन्वर्सेशन हेड विथ ऑनरेबल MLA वी हॅव डिसायडेड टू गेट इन टू इट एंड रिपेर एंड जाता इतले बेगीन तो लोकांक थंय ओपन करचो. सो 2 भाग आसा. एक वयलो जो रिपेर करपाक घेतला ऑलरेडी टेम्पररी रिपेर जाल्लो आसा बट द वन विच इज नॉट हर प्रायोरिटी and the one which is her priority we have already taken we have given directions to ensure की तो समज मनशाकडे ज्याकडे आमी लीज डीड मारिल्ली 2013 तो नाच जाला तो येत ना. So I think we are taking a conscious call after talking to Chief Minister on the overall things. आज 7B आसा दिसता ताजेर आनी डिमांडा वेळार खूब जाण लोकांनी आमदारांनी हो विशय घेतिल्लो वेकंट उरल्या म्हणून हो विशयाचेर आमी काडून ताका जाय तशें आमी टॉयलेट करून दिवपाची वेवस्था करतात. स्पीकर सर लास्ट इन्स्पेक्शन केन्ना जाल्लें तेजो आन्सरूच येवंक ना. 14 जुलय 2024. That also after I brought it to the notice. Before that. I am only ऐकत ना. I am only acknowledging that ताणे सांगतकच आमी केला म्हणून. There is no two doubt about it. Speaker sir 2 वर्सां जाली आमी आमदार म्हणून हा and I am seeing that in a very very bad state every time I go to Wagator. आणि आमी जेन्ना नोदरे काडूंक जाय हें आसना. I think that Sulabh whoever you have given it to them, one of your officers sometimes at least once a month should inspect whether they are doing the work properly or not. Secondly sir, I'll tell you the experience what I had. हांव थंयसर गेला तेन्ना तो धाकटुलो भुरगो आसलो स्पीकर सर आनी हांव चालले what are their charges तो 10, 20, 30 म्हणून सांगूंक लागलो. 10, 20, 30 म्हणलें 10 किसके लिए रे मग म्हाका सांगता काणयो. बट रिजल्ट हांगा हेजेर येयला आतां दॅट इट इज 3 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज एंड 15 रुपीज. हांव कितें म्हणटा हे जे चार्जीस आहा ते भायर घालचे सो दॅट whoever is the tourist going in they don't listen to this 10, 20, 30 whatever your small boy who was there was saying. This is the practical this. My request would be those charges to be put outside. This is my request. Secondly, to शर्माक जी प्रॉपर्टी दिल्या लिजार दिल्या आणि जो शर्माच्या प्रॉपर्टीन 2 टॉयलेट आसले ते अजूनही जायना. इट विल because those are existing toilets which has to be repaired. You only give me the date when he will repair and give the toilets to the general public. स्पीकर सर विषय 2 आसा. MLAन जे मागणी केल्या भितरले रेट भायर मार या 2 दिसा भितर वी विल एन्श्योर भितरले रेट भायर मारता. समज कोण ओव्हरचार्ज करता हांवें पयरूय सांगलां वी नीड टू इन्क्रीज द अवेरनेस ऑफ 1364 द हेल्पलायन. कोणेय समज फोन मारलो ओव्हरचार्ज करता कितें करता डिपार्टमेंट विल इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स एंड एक्ट. सो इश्यू ऑफ द रेट इज सेटल्ड. नाव सेकंड पार्ट इज लिगॅलिटी स्पीकर सर. On the floor of the house, if I am committing something, I need to ensure and check the legality. आज ताणे एक टॉयलेट ऑपरेशनल आसा ताजो सुलभाचो सांगलो तो विषय कुशीक सारके. आता सकयल्लो टॉयलेट हांवें सांगलें यू आर गिविंग डिरेक्शन्स टू डू इट. नाव देर इज 1 more टॉयलेट. स्पीकर सर टॉयलेट काडपाक टॉयलेट करच्या पयलीं युजेबिलिटी आनी नंबर ऑफ पीपल पळोवया. 1 assurance on the floor of the house we are giving is your Sulabh toilet. If it needs further improvement, we will give necessary direction. जो here आसा changing room toilet, we will ensure that we make it operational with the help of the concessionaire or without. But we will ensure that within this particular 1 month, we will give the necessary directions for work to start. And जाताले season पर्यंत we will ensure that that is also functional. The third one, I think, जेन्ना joint inspection with director बी घेवया and conscious call घेवया गरज आसता करया. करपाक जाय करच्या पेक्षा वी विल सी वॉट इट इज. बट सिरियसली वॉट वी नीड टू डू स्पीकर सर इज हे जे आमी काडल्या आनी घाल्या आनी कोणाची प्रॉपर्टी म्हणून आतां जाल्या जी आमचीच आशिल्ली
ताजेर कॉन्शियस कॉल घेतलो जाल्यार असल्यो खुबश्या जाग्यांचेर गजाल्यो जाग्यार पडटल्यो. स्पीकर सर, हे हांव क्वेश्चन विचारचेंच नासलें. ते डिमांडाचे दिसा हे सगळे घातलेले. आय थिंक ऑन दॅट डे ही did not reply to this. I really don't want to bring any of my ministers in bad this, but at the time of replying to the demands, if you all had to answer this question, I don't think I would have this. So my request is only to get it done, the down toilet as far as soon as possible. Speaker sir assurance dila. The MLA घेऊन I appreciate she has put efforts to do it. We will do it and give it what she wants. Star questioner 2, Kedar Naik. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. Speaker sir, उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. Speaker sir, my question was the steps the government has taken to support professionally trained athletes interested in participating in Paris 2024 Paralympics. Speaker sir, म्हाका honorable minister कडेन reply मेळ्ळा की government providing training camps. म्हाका दिसता speaker sir फक्त training camps करून म्हाका